नमस्कार, सगळ्यांचे स्वागत करता. आनी तुम्ही जाणात एसेंब्ली चलता आनी एसेंब्लीचो एक आठवडो फाटलो एक आठवडो आनी तेजे पयलीं शुक्राराक जाल्लें बजेट. सो ह्या एक आठवड्यान कितें कितें घडलें सगळे घडामोडीचेर लक्ष मारपाक लागून हो आमचो खासा कार्यक्रम आसा. म्हाजे बरोबर आसात गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक सर आनी त्याच बरोबर आसात अवीत बगळे जे गोमंतक दैनीक गोमंतकाचे चीफ रिपोर्टर. सर येवकार सर तुमकां. सो आतां एसेंब्लीचे एक वीक सोंपलो आनीक ह्या एक विकान कितें कितें जालें सगळ्यान पयलीं आमी पळयलें जे शुक्राराक एक बारीकशें थंय आमकां आंदोलन पळोवपाक मेळ्ळें आनी तेजो जो हीट आसा ते 2-3 दीस एसेंब्लीन आमकां दिश्टी पडली. जाल्यार हे जे आंदोलन आशिल्लें जे मिराबाग जे आंदोलन चलता त्या आंदोलनाचेर जे थंयचे जे प्रोटेस्टर आशिल्ले ते पावले एसेंब्लीच्या सभागृहान आनीक थंय जे गॅलरीन रावन तेणी घोशणाबाजी केली. सो हेचेर घोशणाबाजी करून मागीर तेजेर विजय सरदेसायाचेर आरोप जालो की तुमी ताका पास दिले आनी त्या पासांक लागून ते भितर पावले आनी विजय सरदेसायान ते माफी मागपाची म्हणून. एकंदरीत हे सगळें प्रकरण राजू सर तुमी कशें पळयतात? दोन गजाली हातून आहात. एक गजाल म्हळ्यार कितें, सभागृह आनी सभापती हांचो मान राखपाक जाय. सदस्यांनी बोवाळ करप, आपले प्रश्न मांडपाची हें लावप, तगादो लावप, एग्रेसिवली आपले प्रश्न मांडप हें सगळें बरोबर आसा. पूण सभागृहाचो मान राखपाक जाय. फाल्यां एकल्यान कोण तरी म्हणलें तें खरें, फाल्यां जर समजा सभागृहान जर कांय लोक आंदोलक केले ताणें जर फातर मारले, कितें मारलें जाल्यार कितें जातलें? म्हळ्यार आंदोलकांक एक सीमा आंदोलकांक ती आसपाकूच जाय. आनीक सभागृहान कशें वागप हें सगळ्या सदस्यांक कळप जाय. आपूण पास दिता तो पास ताचो गैरवापर जायना म्हणून हाची दक्षता सदस्यांनी घेवपाकूच जाय. पूण त्याच बरोबर आनीक एक गजाल आसा की ही न्ही सबंद जंय जंय लोकप्रतिनिधी घरां आसात ते अस्तंती देशांनी आसूं किंवा खंयी आसूं, लोकांक एक एकदम अशें एक राग आयिल्लो आसता. रस्त्यार ते एजिटेशन करतात, कांय घडना. दुसऱ्या अर्दार कितें जाता, सत्ताधारी पक्ष खूब स्ट्रॉंग आसता, तो कितलेंय आंदोलन केलें ताची दाद दिना. अशे वेळार सभागृहान येवन आपले आवाज उठोवप आनी लोकांचें लक्ष वेधप हें समाज सरकारान ते इतले सिरियसली घेवपाची गरज नाशिल्ली. विशेशतः मुख्यमंत्र्यान खूब आवाज चडोवन आक्रमक चड आक्रमक जाले अशें दिसलें आनी मुख्यमंत्र्यान ताचे मागीर दिलगिरी व्यक्त केली. दुसरी दिसा की ना, आपल्या कडेन तें मातशें चड जालें. कारण जनरल परसेप्शन जाणी पळय तें पळयलें न्ही, तांकां दिसलें की इतलें सिरियसली घेवपा नाका आशिल्लें. आंदोलकांक शिक्षा दितात. हांवें अशें खुबदां पळयलां, लँग्वेज एज्युकेशन जावं किंवा बाकीचे प्रश्न जावं, जे म्हजे मुखार सुद्दां खूब जाणांनी अशे तरेन आंदोलन केलां. आतां तरी सभाघर सामकें वेगळें आसा. म्हणजे कळ्ळें तुका, प्रेक्षाघर सामकें वयर आहा. पयलीं आमी जेन्ना विधानसभा कवर करताले ओल्ड सेक्रेटरीएट जाका आदिलशा पॅलेस म्हणटात, थंय तर अशें ह्या टेबलाचेर ह्या ऑपोजिशन बसता, एक समान पातळीचेर पत्रकारी आसतले, लोकय आसताले आनीक सभागृहाचे सदस्य आसताले. तेन्ना तर खुबदां उलोवप जातालें तेंय चूक. पूण तेन्ना हे अशे प्रकार जावपाची चड शक्यता आशिल्ली, कळ्ळें. पूण जें कितें जालें तें दुर्दैवी जालें हें आमी म्हणपाक जाय. पूण येदे व्हडले सिरियसली ते घेवपाची गरज नाशिल्ली. तातूंत 2 दीस गेले. एक कशें आहा, सभापतीचें काम आसता, हें जेन्ना पळय अशें घडना न्ही, तांकां आपल्या चेंबरान आपोवप आनी तांकां समज दिवप की बाबा हें अशें करनाकात. कारण सभागृहाचो एक मान प्रतिश्ठा ही तुमी राखपाक जाय. तुमीच जर ती राखली ना सभागृहांत तसो भायले लोक राखपाना. कारण निमाणें कशें आहा की आमची जी पळय लोकशाय आसा ती खूब अशी आक्रमक आनी ती खूब अशी लवचीकय बी. आज ऑपोजिशन आशिल्लें फाल्यां सत्तेर वचत. फाल्यां तांणी जर कितें केलें जाल्यार, फाल्यां जर समजा आज सत्तेर आहा ते जर फाल्यां ऑपोजिशनान गेले आनी ताणें अशें तरेन वर्तन केलें जाल्यार चलतलें ना न्ही. म्हणून प्रत्येकाची एक लागणूक आसपाक जाय, प्रत्येकाची एक जबाबदारी आसपाक जाय की सभागृहाचो मान राखपाक जाय. सभागृहान कशे तरेन प्रश्न उपस्थित करप, कशे तरेन अभ्यास करून वचप, कशे तरेन सभागृहाचो वेळ करप. प्रत्येक मिनटाक लाखांनी रुपया खर्च जाता लोकांचो, टॅक्स पेयराचो. सो तो पयसो बरे तरेन विनियोग ताचो जावचो आनी सभागृहाचो वेळ कमीत कमी आपण अशे तरेचे डिस्ट्रक्टीव कामां खातीर वापरचो. हाजी जाणवीक आनी हाजी लागणूक सगळ्या सदस्यांनी, सगळ्या वांगड्यांनी दवरपाची गरज आसा. अवीत सर, हांव तुमकां विचारता की हे जे प्रकरण जालें तें एक बाजू सरान मांडली जाल्यार तेजी आतां आमी दुसरी बाजू पळोवया.
थंय जे ते आंदोलन करताले ते आंदोलक जे आसात ते आंदोलन करतना तेंचे फुड्यान थंय अजून मेरेन थंय कोण पावलो ना, तेंचो आमदार पावलो ना म्हणटात, तेंचे पंच मेंबर तेंचो सरपंच तांकां सपोर्ट ना म्हणटात. सो खंय तरी पावलो ना. सो तेणी तो हो राग काडलो आनीक हो राग जो आसा तो एसेंब्लीन पर्यंत आमी व्हरतले आनी कितें आसा अशें दाखयलें. हें योग्य आसा? कितें आसा खबर आहा तातूंत तुज्या प्रश्नाक हांव जाप दिताच, पूण ताच्या आदी हांव कांय सिस्टम फेल्युअर जे आसा ताचेर मातसो तुजो उजवाड घालपाक सोदता. एक म्हणजे कितें, जेन्ना खंयचोय आमदार एखाद्याक रेकमेंडेड करता की हेका हांव वळखता, हेका पास दिवचो, आमदाराची जबाबदारी थंय सोंपता. जेन्ना तो मनीस सभागृहान येता तर तेंच्यानी येताना फलक हाडिल्ले जे तेणी मागीर अशे वयर उक्ते करून दाखयल्ले, तर ते फलक सभागृहान पावले कशे, तांकां सेक्युरिटीन चेक कशें करूं ना, एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न कितें, जेन्ना सभागृहान तेंच्यांनी फलक दाखयले तेन्ना तांचेर कारवाई मार्शलान करपाची आसता. मार्शलान तांकां कस्टडीन घेवपाचें आसता आनी तांकां मागीर पुलिशेच्या स्वाधीन करपाचें आसता. पुलीस ताचेर स्वतंत्रपणान FIR घालूंक शकना, कित्याक ते सगळे प्रिमायसिसान घडलेलो गजाल आसता. आनी तांकां जर पिटिशन करपाक जाय जाल्यार ते प्रिविलेज कमिटीच्या मुखार पिटिशन करचें पडटलें की आमकां सोडा म्हणून, की नाल्यार सभापती स्वता सोडूं शकता. कळ्ळें न्ही? दोन विशय आसा, सभापती मुखार वचूं शकता, प्रिविलेज कमिटी कडेन वचूं शकता. ह्या बाबतींत आमकां अशें दिसलें की पर्वरी पुलिसांनी FIR घातलो आनी बार्देशच्या डेप्टी कलेक्टरान तांकां बॉन्ड दिलो. म्हणजे आतां एक व्हडलो प्रश्न असो आयला की जेन्ना आमी विधानसभा ही सुप्रीम म्हणटा, जातून फक्त स्पिकराचे सगळें चलता, तातूंत पुलीस कारवाय कशी जावं येता, एक टेक्निकल मुद्दो आसा. दुसरो तूं आतां म्हणटा तो मुद्दो असो आसा की समजा एखाद्या आंदोलनाची दखल जर सरकार घेना, कितलेशे दीस ते आपलें थंय आंदोलन करता, ते बसता, घरा वता, ते थंयसर हें करता आनी एका मनशाक घातल्या कारणान मिडियाचेय तितली तांकां कवरेज मेळना, तेंचे आउटब्रेक जावप ह्यो साहजीक आसा. दुसरो विशय असो की तेंच्यांनी एक शाउटींग केलें आनी फलक वयर केले, ते कोण भायले मनीस न्ही, ते वेस्ट बंगालांतल्यान येवना, ते काश्मीरांतल्यान येवन, ते गोंयकार. गोंयकारांचो राग तेंच्यांनी आपले लोक प्रतिनिधी मुखार मांडपाचो न्ही जाल्यार कोणा मुखार मांडटले ते? आनी तांच्यांनी काही डिस्टर्ब करूं ना. तुका एकदां ते स्लोगन केले, तांकां भायर काडूं येता आसले आनी जशें सरान सांगलें की तांकां सभापतीन आफोवन हाडून तांकां एक शिटकावणी दिवं येता, बाबा तुमी अशें करूंक फावना, तुमी अशें केलें जाल्यार ही तुमकां ख्यास्त जावं येता. हांगा जाल्यार ते सभापतींतल्याच मतदारसंघांतले न्ही, तो भाग वेगळो. पण कितें आसा खबर आहा, हातूंतल्यान एक चित्र अशें निर्माण जालें की गव्हर्मेंट तांचो आवाज सप्रेस करपाक सोदता. सर आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा तो ड्रिंकींग प्रोजेक्ट, आतां ड्रिंकींग वॉटराचो प्रोजेक्ट तो. सो जेन्ना तूं ड्रिंकींग वॉटर म्हणटात जाल्यार थंय खंय तरी एक मनांतल्यान एक भावना आसता की तो जो प्रोजेक्ट आसा तो गरजेचो असो आनी सगळ्यांक अशें दिसता की तो गरजेचो प्रोजेक्ट म्हणून. सो आतां हो प्रोजेक्ट इतलो गरजेचो जाल्यार उदकाचो प्रोजेक्ट खास करून, जाल्यार तो सुद्दां तांकां पटोवपाक जाय आशिल्लो, बाबा ह्या प्रोजेक्टाची कितें गरज आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाक लागून कितें कितें जातलें. तशें पळोवपाक गेल्यार साळावली डॅम बांदलो, साळावली डॅमाक लागून खुबशे जागो असो हे जालो, गेलो उदकापोन गेलो, आनी पूण तें उदक आतां वास्कोय पावता, वास्को सारके शहरान तें उदक मेळटा. सो ह्या उदकाची गरज बाबा तुमच्या गांवांत मातसो सॅक्रिफायस केलो जाल्यार खंय खंय पावतलो. हेची जी सगळी म्हायती आसा ती सरकारान त्या आंदोलकांक खंयचे तरी दिवपाक जाय आशिल्ली अशें दिसता तुमकां? पळय, आमचे सरकार न्ही एका आयलंडाचेर राविल्ले भशेन वागता. म्हळ्यार कशें सरकार आनी लोक हांचे भितरले डिस्टन्स इतलें वाडत वता सद्या. गजाल अशी की 33 मेंबर सपोर्ट आशिल्लें सरकार लोकां पासून पयस गेलां. आंदोलनां गोंयभर चल्ल्यात. कित्याक चल्ल्यात? कारण लोकांक दिसता की आपल्याली उवेखणी जाता, आपल्या कडून पेल्यान उडयल्यात. हांव एक तर अशें म्हणिल्लें की हाचे फुडें सरकारान एक नवें खातें निर्माण करचें, NGO कडेन सल्ला मसलत करपाचें खातें. सरकाराची एक डिपार्टमेंट सतत लोकां कडेन चर्चा करीत आसता जाय. सतत लोकांचे प्रश्न कितें आसात, लोकांक कितें जाय, लोकांक कितें नाका, हे प्रोजेक्ट हांगा येतले, तुमकां जाय काय नाका. सरकाराक दिसना सगळ्या जाणांक लोक विरोध करतले अशें ना. एक सरकाराचे आमदाराक आमी पळयलें न्ही, जी इलेक्शन जाता तेन्ना सरकारचे प्रतिनिधी जिखून येतात. हाजर तुमी जेन्ना इलेक्शना वेळार वतात तांकां विश्वासान घेतात, सांगतात प्रोजेक्ट हाडटना तुमी कित्याक सांगनात.
गोंयान भितर गांवांनी एक असंतोष निर्माण जावपा सारकी परिस्थिती आहा. गांवांत लोकांची नाराजी आसा, लावन लोक आंदोलन करतात. हाचो अर्थ इतल्या खातीर सरकार आनी लोकांचें नातें तुटलां आनी सरकार बेफिकेरीन वागता. आनी आनीक एक म्हत्वाचो गजाल, एक भ्रश्टाचाराचो आरोप जावपाक लागला. तो असो की खंयचेय प्रोजेक्ट हाडले ते ताकतिकेन फुडें व्हरप, ताजेर समजा 2 कोटी खर्च जावपा आसा 25 कोटी दाखव, थंय आनीक धुळदाण करप, ते 5-5 वर्ष लोकांचो विश्वास बसना. म्हणटकीर जर उदकाचो पिवपाचे उदकाचो जर प्रश्न आसा थंय साळावली धरण आसा लागीं, तरी लोकांक थंय उदक मेळना, ही पयलें फेलियर. दुसरें फेलियर की लोकांक जर उदक जाय जाल्यार ते आज खंयच्यान उदक हाडटात, तांकां लागीं वचून तांकां उदकाचो प्रश्न समजावून सांगप ही सरकारची लागणूक. सरकार तातूंत फेल्युअर जाला म्हणून लोक आंदोलन करतात. सो हे जे प्रक्रिया आहा न्ही, लोक आनी सरकारा मदलें अंतर वाडपाक दिवप ना, हें सरकाराचें काम. अशेंच सर आनी एक आंदोलन आमी पळयलें, तितून एक आमदार उपोशणाक सुद्दां बसलो, ते म्हणजे 39A TCP डिपार्टमेंटाचें आंदोलन. आतां ह्या आंदोलनान आमकां अशें एक्सपेक्टेशन आशिल्ली खूब कितें बोवाळ जातलो आनीक विरोधक आसा ते आक्रमक TCP मंत्र्याचेर आमकां दिश्टी पडटले. आनीक तितून फर्दीन रेवेलो, जस्टीस फर्दीन रेवेलो आसा, तेणें आपलें बिलूय घातलें. जाल्यार हे जे 39A हो जो मुद्दो आसा, 39A हो जो मुद्दो आसा, त्या मुद्द्याचेर खंय तरी ओपोजिशनाचें अशें म्हणणें आसा की कन्वर्जन जे जमीन आसा ती कन्वर्जन खूब जाता आनीक हे कन्वर्जनाक लागून ज्यो गोंयच्यो जमनी आसा त्यो फुडली पिळगेक मेळच्यो ना असो त्यांचो आरोप आसा. सो हो जो मुद्दो आसा तो मुद्दो एसेंब्लीन TCPची डिमांड्स जाले. ह्या डिमांड्सांचो रवीत सर तुमी बसलेले जाल्यार ह्या डिमांड्साचेर कशें कितें थंय डिस्कशन जालें? मुळात कितें खबर आहे, एक व्हडलो जोक आसा, जोक ऑफ द डे सुद्दां म्हटलें वता ताका. फर्दीन रिबेलो हो चीफ जस्टीस, रिटायर्ड चीफ जस्टीस, तो एक बिल ड्राफ्ट करता आनी तो आमदारांक तेची कॉपी पावयता. आमदार आपल्या वतीन ते विधानसभे मेरेन येता आनी सरकार किंवा एक विधिमंडळ ताका कितें सांगता की खंयचेय जर बिल येतले जाल्यार ताका लॉ डिपार्टमेंटा कडल्यान वेटेज जाय. एक जस्टीस बिल ड्राफ्ट करता आनी ते लॉ डिपार्टमेंट वेटेज ताका मेळना, हाच्या सारको व्हडलो जोक ना. मग लॉ कोणाक कळटलो? सर्वसामान्य मनशाक कायदो कळटलो काय एका जस्टिसाक कळटलो? जस्टिसाचे बिल तरी तुम्ही अशा पद्दतीन सप्रेस करूंक फावना. दुसरी गजाल, सरकार भियेता कितें? तुमचे कडेन 33 जण आसा, ते 7च जण आसा, तुम्ही ते बिल डिफीट सुद्धा करू शकता, पण लोकांच्या मुखार तुम्ही येवपाक जाय की तुम्ही ते डिफीट करता म्हणून, तुम्ही कन्वर्जनाक सपोर्ट करता म्हणून तुम्ही क्लियर येवपाक जाय न्ही. सरकार एका सायडीन कितें करता, एका सायडीन बरेपण दवरपाक सोदता आणि आपणाक जाय ते करपाकूय सोदता. दोनूय गजाली एका टायमाचेर जावंक शकना. आता तेन्ना जेन्ना डिस्कशन जाल्लें पळय तेन्ना सरकाराचें अशें म्हणणें आशिल्लें की फायनल कन्वर्जन आसा ते 0.02% आसा. मंत्री विश्वजीत राणान हे फिगर सांगले की 0.02% कन्वर्जन जाल्लें आसा. प्रोविजनल कन्वर्जन आमी कोणाचें आडोवंक शकना. बरोबर आसा. तातूंत 39A कितें आसा खबर आसा सांगता. 39A जो आसा की रिजनल प्लॅनान जे कितें डिस्क्रिपन्सी रावल्यात, जे कितें चुको रावल्यात ते दुरुस्त करपा खातीर तो एक विंडो आसा. हांच्यांनी कितें केलो, एक्सेप्शन जे आसा पळय तो रूल गेलो. म्हणजे आता कोणाकय कन्वर्जन जाय जाल्यार 39A अंडर तूं एप्लिकेशन घेतात, कन्वर्जन करून दितात. गोंयची वळख ना जाता, गोंयचें अस्तित्व ना जाता. हो लोकांक सद्या एक हुस्को. एका तेंपार म्हाका हांव सांगपाक दिसता, एका तेंपार फक्त 66तले लोक जंय कॅथलीक भोवसंख्य आसात थंयच्या लोकांक दिसतालें की अरे आमची वळख ना वता, आमी ज्या कारणां खातीर गोंय वेगळें दवरिल्लें ती तत्वांच आतां ना जाल्यार येदे व्हडले प्रकल्प येतात. गांवची लोकसंख्या तो म्हणटा तशें गांवची लोकसंख्या 1000-2000 आसा न्ही, फ्लॅटच 5000 फ्लॅट तयार जाल्यात. येदे व्हडले गृहनिर्माण प्रकल्प आनी ताका लागून पूर्ण भायले लोक येवन भरतले आनी गांवची म्हणून जी पळय वळख आशिल्ली, कल्चर आशिल्लें, एक अस्मिता आशिल्ली ती वतली. ते एका तेंपार 66 पळय जेन्ना म्हणटाले न्ही तेन्ना बाकीचे लोक 66 वाले फक्त आपमतलबी, तांकां आपल्यालेंच पडलां. आज नॉर्थ गोंयान वच, पेडणे वच, मांद्रे वच, सेम परिस्थिती. लोक भिल्यात इतल्या खातीर कारण ज्या पद्दतीन एक एअरपोर्ट जालें तें चलतालें, दुसरें एअरपोर्ट आयलें. टुरिस्ट गोंयान कितले येतात, 1 कोटी येतात. मंत्रीच म्हणटा 1 कोटी टुरिस्ट आयले, ताजे खातीर जाली घरां निर्माण, ताजे खातीर जाली हॉटेलां, ताजे खातीर लागपी लोक, शेक, हें जें पळय कितें घडटा न्ही
तें भंय सारको हो भंय आमकां आतां गोंयचो विकास म्हळ्यार पोटान सामकी गुळो येता अरे गोंयचो विकास म्हळ्यार आतां आमकांच कितें येवपाचें हाडटा काय म्हणून सो विकास नाका अशे तरेन म्हणटात आनी ताका लागून कितें जाता न्ही हें जे पळय पीस मिल लँड कन्वर्जन पळय जातात 39A आनी बाकीचे सगळे घेवन तें नाका अशे तरेचो एक आवाज उठोवपाक लागला आनी तातूंतल्यान आवाज आयलो तो 2021 आमचो रिजनल प्लॅन सोंपलो ताजो नवो रिजनल प्लॅन तो सोंपलो तेव्हा दुसरो येवपाक जाय आशिल्लो मनोहर पर्रीकार सरकार आशिल्लें ताणें तातूंत भितर दिरंगाई केली ताजे नंतरच्या सरकारान दिरंगाई केली म्हणजे जे आमी वेगळे बाबा अशें म्हूण सांगताले ते फुडारी तो पक्ष अशे तरेच्या विकासाचेर निर्बंध घालचे विकासाचेर एक नियंत्रण येवपी एक आराखडो तयार जावचलो हेंच पळयना ताका लागून लोकांचे मदीं एक राग निर्माण जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा कन्वर्जना संदर्भान आज फक्त 66नच हें उरूना गोंयच्या अंतर्गत भागांनी लोकांक एक अस्वस्थकाय निर्माण जाल्ली आसा आपूण आपल्या गांवांत उबंत पडटलो कारण मोठ्या प्रमाणाचेर दिल्लीवाले येवन गोंयांत जागे घेतात मोठ्या प्रमाणाचेर जागे घेतात एका अर्थान दुसऱ्या अर्थान तांणी कब्जो केल्लो जमनीचेर घरां जर रिकामी दिसली ती सबंद कब्जो करप भायल्यांक विकप हाजे खातीर एक माफिया तयार जाला सो विकासान काळो पयसो तयार केलो विकासान माफिया तयार केलो आनी विकासान मनशाक अल्पसंख्य केलो दुसरी यादी व्हडली अस्तित्वाची लढाय गोंयांत केन्नाच जावं नाशिल्ली तयार दोरीच तुका दुसरो मुद्दो सांगता आतां सरान मुद्दो म्हणलो की दिल्लीवाले ते जागे घेतात आतां जाग्याचे वेव्हार कशे जाता ते तुका सांगता कळ्ळें न्ही कूळ आनी मुणकाराचो कायदो आयलो गोंयांत पूण आमची गोंयकारांचो जो एक स्वभाव आसा पळय तो भाटकार आनी हांव मुणकार किंवां हांव कूळ हांव तेजेर समाधानी कित्या खातीर भाटकार म्हाका त्रास करिना वर्साक कितें दिवपाचें तें आपूण दितात भाटकार खूश हांवूय खूश हांव म्हज्या नांवाचेर करून घेयना तोय आसा भाटकार गेलो ताचो कूळ गेलो मुणकार गेलो दुसरें जनरेशन सोंपलें आतां येयलें तिसरें जनरेशनाक कितें दिसता खबर आहा म्हज्या नांवाचेर जमीन जायना तो भाटकार कितें म्हणटा खबर आहा कूळ आसा सर हांव जमीन विकूं शकना आतां दुसरी गजाल अशी जाल्ली वायट ट्रेंड दोगूय एकठांय येतात आमी जमीन विकून काडया तुका कितली कुळाक विचारता तुका कितली जाय सरकार हाका सगळो आदार करता सरकार अशे तरेन नियम तयार केले की दोगी जाण एकठांय जावन विकून उडय दोगी जाण एकठांय जावन कूळ मुणकार कायदो कित्याक हाडिल्लो तुका तुजी जमीन मेळूं तूं इतले वर्सां परंपरागत नदरेन ती कसता आनी तुका ती मेळटकीच तूं तें प्रोडक्शन आनीक वाडयता अरे दोगी जाणांक मेळून तें जमीन पडंग दवरून तेचो विकून उडयल्यो कूळ कायदो गोंयांत अयशस्वी जालो मुणकार कायदो अयशस्वी जालो लोकांनी आनीक घरां वाडयलीं शेजारच्या शेता भाटाचेर मोकळे जमनीचेर घरां वाडयलीं आनी आतां म्हजें घर म्हणून योजना हाडली तेंय बी लिगलायज म्हणजे कितें बाबा आमी करता आतां एक कितें जालें की म्हणजे म्हजें घर असो म्हजें फ्लॅट असो आनीक कितेंय असो तातूंत कितें जालें आमी इलिगेलिटी जर केल्ली आसत जाल्यार ती पसता आतां कितें जालें आतां 28 फेब्रुवारी 2014 एक सनसेट क्लॉज तेणी घातल्या आतां जे लोक घरां बांदता पळय तेंचें म्हणणें कित्याक खबर आहा 20 वर्सांत खंयचे दुसरे गव्हर्मेंट येतले पळय ते आमचे रेग्युलरायज करतले म्हणटा ते पयलीं जाल्यार आमचे जातले पूर्णतः राजकारण हें अशे तरेच्या बेकायदेशीर गजालींक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी ते रेग्युलरायज करपा खातीर तयार जालो आमचो लोकशायेचो इतलो वायट अर्थ हाजे पयलीं केन्नाच लागूं नाशिल्लो हितून अमित सर आतां हो जो 39A सगळो बोळ जालो तेजे उपरांत फाटल्या दिसांनी आंदोलन आमी पळयलीं मागीर तेजे उपरांत सगळ्यांचें लक्ष आशिल्लें की विश्वजीत राणे जो आसा तो मंत्री आसा तेजेर खूब आरोप जाले जाल्यार विश्वजीत राणे हो जो सगळो मुद्दो आसा तो असेंब्लीन जेन्ना येतलो तेन्ना कसो हाताळटलो हेचेर सगळ्यांचें लक्ष आशिल्लें जाल्यार कशें केलें म्हणटा फाटल्या कांय वर्सांनी सरकाराक एक कोणी तरी बरो सल्लो दिलो घडये तांकांय सुचलें आसतलें खंयचोय मॅटर तुवें डिस्कशनाक हाडलो पळय की मॅटर इज सब ज्युडिस म्हणटात ते आमी डिस्कशन करचें ना हाऊस इज सुप्रीम लक्षात घे कोर्टान मॅटर आसतना सुद्दां हावजान डिस्कशन करपाक येता फकत कितें आहा की जजाच्या एखाद्या डिसिजन त्यांनी दिलो जाल्यार तूं तेचेर कमेंट मारूं शकना तो बायस आसा तो आमकां मान्य ना अशें तूं कितें म्हणूं शकना बाकी तेणी जजमेंट दिल्ल्याचें सुद्दां एनालिसीस हेच्या पयलीं ह्या हावजानूच न्हू सुप्रीम हाऊस जे आमचें पार्लामेंट आसा तातूंत सुद्दां सुप्रीम कोर्टाच्या कितल्याशा जजमेंटाचे एनालिसीस केल्ले आहा लोकांनी हो मारक कसो राजीव गांधीन जाल्यार सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरीचेर ऑर्डिनन्स काडून सुद्दां तेंचो नल एंड व्हायट तेंचे ऑर्डरी केल्ल्या
कळ्ळें न्ही म्हणजे असो हें ना पूण आतां कितें जालें की 39A आसूं नाल्यार टायगर रिझर्व आसूं तो विशय आयलो का सरकार स्टँड घेता की सबज्युडिस Subjudice आसा. होच नियम आमी म्हादयक कित्याक लायना म्हादयचेर आमी डिस्कशन करता तोय मॅटर सबज्युडिस आहा तसो आहा जाल्यार कळ्ळो न्ही सरकारान पूण एक गजाल बरी केल्या की स्टँड जो आपलो कोर्टान जो तेणी स्टँड घेतला तो आमी घेवचो ना असो असेंब्लीन यू टर्न मारूं ना म्हणजे आमी समजून घेवपाक जाय की 39A फाटल्यान सरकार आसा कित्याक तेंच्यानी ते चॅलेंज केला न्ही सुप्रीम कोर्टान हय सबज्युडिस आहा म्हणटा ते सो आतां हितून पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या विकाक सर आनीक खास अशी गजाल तांकां दिश्टी पडली ती गणेश गांवकार जो नवोच सभापती जाला म्हणजे ह्या टर्माक तो नवोच सभापती आसा तितून एक खास गजाल आमी नोट केली ती तेणें विरोधकांक सदांच एक सांगता सभापती सांगता तो आमी पळयला सारके शिस्तीन वागात म्हणून पूण तेणें मंत्र्यांक सुद्दां सांगपाची कापस्ताद केली मंत्र्यांक सुद्दां तेणें सांगलें तुमी उत्तर दितात ते फुडें चॅरार आपूण बसलेलो आसा चॅराक तुमी उत्तर दियात तुमी तुमचे भितर क्रॉस टॉक करूं नाकात हें सर आमकां पळोवपाक मेळ्ळें सो गणेश गांवकाराची ही जी ह्या आठवड्याची जी रेटींग आसा ती तुमी कशी पळयतात गणेश गांवकार हो हांवूय जाणा गणेश गांवकार म्हाका फोनूय केल्लो ह्या संदर्भात तर गणेश गांवकार हो एक बरो सभापती ठरतलो अशें तरेची चिन्ह दिसतात सभाघरान भितर दोन गजाली आसता सभाघरान भितर एक शिस्त निर्माण जावपाक जाय एक ताका लागून सभाघराची प्रतिश्ठा वाडटा एक आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल विरोधकांक जापो वेवस्थीत मेळटल्यो जापो सत्याक धरून आसतल्यो आनी ह्यो जापो लोकशायेची बुनयाद घट करतली कारण निमाणे विधानसभे कडेन लोक कित्याक पळयतात गोंयांत तर सामकें विधानसभा बद्दल खूब कुतूहल आसा आनी लोकांक एक आस्था आसा लोक विधानसभा समालोचन सगळे पळय रिजनल जितले म्हण टीव्हीआर विधानसभा दाखयतात कारण लोक तेन्ना पळयतात इतल्या खातीर पळयतात मनोरंजन म्हणून पळयना न्ही विरोधी पक्ष कसो फंक्शन करता आनी सरकाराक कसो जाबो दिता एक आनी दुसरें सरकार सत्याक धरून चलता काय कितें टायम वेस्ट करनात मंत्री अभ्यास करून येतात मंत्री योग्य वेळान योग्य अहवाल सभापती मुखार दवरतात सभाघराच्या पटलाचेर दवरतात हें लोक पळयतात आनी हें काम योग्य तरेन जातलें काय ना हें सभापतीन पळोवप हाजे पयलीं हांवें पळयलां बसता सगळ्यात अशें म्हणून मोठ्यान म्हणपी सभापती हांवें पळयल्यात दुसरे सभापती सरकाराक कशे तरी साल्वार करतात मंत्र्याची पाठराखण करतात हांवें अशेंय मुख्यमंत्री पळयल्यात सकयल्यान सभापतीक हें करतात बंद कर डिस्कशन बंद कर हें सुद्दां आमी पळयल्लें आसा दुसरी गजाल ही विधानसभा चालू आसतना लोकसभेन भितर अध्यक्षाचेर ठरावय आयिल्लो त्या निमतान थंय चर्चाय जाल्या सभापतीची वागणूक कशी आसची हाजेर आमच्या देशान भितर खूब चर्चा जाल्ली आसा अजून मेरेन 3-4 सभापतीचेर अविश्वास ठराव आयल्यात आनी सभापतीचेर जेन्ना पळय ठराव येतात न्ही अशे तेन्ना एकूण सरकारचो वेवहार आनी लोकशायेचो हो पळय येदो व्हडलो स्तंभ आसा आमचें पार्लमेंट ताचेरय चर्चा जायत आसता आनी तातूंतल्यान आमचे लोकशायेची बुनयाद कितली घटमूट हें ठरता म्हणटकीर फक्त गोंयचे न्ही देशांतले पार्लमेंटांतले सभापतीचें वर्तन कशें आसता आनी ताजो रिफ्लेक्शन आमच्या विधानसभेचेर कशें पडटा हें खूब म्हत्वाचें ते नदरेन सभापतींनी खूब अभ्यास करून येवचो आसता ताका सगळ्या नियमांचो अभ्यास जाय लोकसभा विधानसभा ही जी पळय सभाघरां तयार जाल्यां ताजे फाटलो उद्देश कितें हाजो सारको ताका अभ्यास आसपाक जाय आनी तो लोकशायेवादी आसपाक जाय तो लोकशायेवादी इतल्या खातीर म्हणून हांव देशान जेन्ना पळय सभापती जाले टॉप दर्जाचे पळय जेन्ना सभापती जाले ताणें आपल्या पक्षाचो राजिनामा दिवन ते भितर सरिल्ले अशे तरेची उदाहरणां आमच्या देशान आसात ताजेय बी पडबिंब आमच्या विधानसभेचेर पडपाक जाय अशें लोकशायेचेर विश्वास दवरपी सगळे लोक मान्य करतात. पवित सर तुमी ओपोजिशना समज रेट करूंक गेले जाल्यार ओपोजिशनान म्हाका सांगात तुमी बरे परफॉर्मन्स कोणाक दितले ह्या विकाक? एक तर विरेश बोरकर आणि दुसरो विजय सरदेसाई हांच्यानी जो परफॉर्मन्स केल्लो तो बऱ्यापैकी आशिल्लो पूण म्हाका भितर एक खंत एक अशी दिसता की क्वेश्चन अवर जो असता पळय क्वेश्चन अवर तर त्याचा पुरेपूर वापर विरोधकां कडल्यान जायना. क्वेश्चन अवर आसता हो क्वेश्चन विचारपा खातीर आसता तूं थंय तुजें नरेशन करपा खातीर नासता जास्तीत जास्त प्रश्न चर्चेक कशे येतले एक वरा भितर हे ऑपोजिशनान पळोवपाक जाय. तूं प्रश्न विचार आनी तांच्यांनी कितें करूं येता 7 जाण ते आसा पयलो जो प्रश्न विचारता ताका 3 प्रश्न विचारपाक मेळटा आनी मागीर जो प्रश्न विचारता ताका एक सप्लिमेंटरी मेळटा म्हणजे एका प्रश्नाचेर 3 एकटो मनीस
आनी उरिल्ले 6 जाण म्हणजे 9 प्रश्न एका विशयाचेर ते विचारपाक शकता. तो फटफट करून जर प्रश्न विचारलो न्ही जाल्यार मंत्र्याक पेसात धरूं येता. हांगा कितें जाता खबर आहा, प्रश्न विचारणारो मनीसच भाशण करता. तेका लागून मंत्र्याक कितें जाता खबर आहा, मंत्र्याक बिटवीन द लायन्स रीड करपाक मेळटा. तशे प्रश्न आनी उत्तर तशें ते हें जावपाक तशें जावपाक जाय क्वेश्चनाचेर. आनी दुसरें कितें खबर आहा, हांव तर गेली ना म्हटलें तरी 28 वर्सां विधानसभा पळयता. ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, ताची जी चर्चेची जी पातळी आसता पळय ती केन्नाच खंयच्या तरी खात्याचेर चर्चा करतना मतदारसंघा पुरती सीमीत आसची न्ही. म्हज्या मतदारसंघान हे जावचें आनी ते सुद्दां रुलींग पार्टीच्या मनशाक मंत्र्या कडेन एक्सेस ना अशें चित्र केन्ना निर्माण जावचें न्ही. हांव समजू शकता विरोधकांनी सांगलें की म्हज्या मतदारसंघान हें कर रे म्हणून मागणी करपाक, कित्याक ताका एक्सेस ना अशें म्हणूं येता. पण रुलींग पार्टीचे आमदार जेन्ना सांगता सादी गजाल, म्हज्या ह्या गांवांतसून ह्या गांवांत घालपाक ते ट्रान्सपोर्टाच्या डिमांडाचेर बस सुरू कर, हे अर्थसंकल्पीय चर्चेचो भाग आसूच शकना. ओवरऑल ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सीन कसो आसचो, आमची सगळी ट्रान्सपोर्ट जी वेवस्था आसा ती सुदारपा खातीर आमी कितें करपाक जाय. मदीं मोनोरेल हाडटा म्हणून सांगलेलें, केन्ना तरी मदीं हेंच्यांनी एक पिल्लू सोडलें की आमी मेट्रो सुरू करतले, सेंट्रलांतल्यान आमकां फंड मेळटलो, कोकण रेल्वे अशे कांय गाडये सुरू करतले की पेडणे ते काणकोण मेरेन ते धांवतले. अशें खूब चित्रां गेली. तेचो एक उत्तरय एसेंब्लीच्या डिस्कशनान जेन्ना येना पळय तेन्ना ताची जी क्वॉलिटी ऑफ डिस्कशन आमी जेन्ना अशें म्हणटा की ह्या क्वॉलिटीचें जावपाक जाय, तर सभापती जापसाल सारकी ही आसा की ते डिस्कशन आहा पळय ते वय तेणी वाडोवपाक जाय. तुमी अशे तुमचे मतदारसंघाचे प्रश्न हांगा त्या डिस्कशनान हाडूं नाकात. कित्या खातीर ते जे सपोर्ट करता डिमांड आणि कट मोशन घालता ते तेन्ना जी कारणां दिता ती परफॉर्मन्साची आसता, ती मतदारसंघाची नसता, ओवरऑल असता. ते लोकांनी ओवरऑल उलोवपाक. दुसरे सत्ताधारी पक्षाचे 33 सपोर्टिंग मेंबर आहात, तांकां मंत्र्याकडे आनी सरकारा कडेन सहज एक्सेस आहा न्ही. डेली जर वचून तुम्ही मंत्र्याकडे बसू शकतात, मुख्यमंत्री मागोवंक शकता आपल्या आपल्या मतदारसंघात थंय कामां करून. सो तितून भितर आता काल घडलेली घटना म्हणजे शुक्राराक घडलेली घटना, तितून काल आमी पळयलें की जो फर्स्ट हाफ आसा थंय सगळे विरोधकांचे आंदोलक जाले, काळे कपडे घालून येयले, सगळे आंदोलन जालें आनी तेजे उपरांत तेणी सभागृहांत ते येयले ना. आनी तेका लागून जे डिमांड सुद्दां आसा डिमांड्साचेर जे कट मोशन आसा ते गेले ना म्हणून डिमांड्स ते डायरेक्ट पास जाले. सो कालचो एकंदरीत समज दीस पळोवपाक गेलो जाल्यार तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? न्ही, दोन भशेन हांव तुका सांगलें तशें विरोधी पक्ष आनी सरकार पक्ष. विरोधी पक्षांक दिसता की आपल्याले बाबा आयकून घेनात, आमकां योग्य प्रकारे प्रश्न मांडपाक दिनात, आमकां योग्य प्रकारे सरकारा कडल्यान जापो मेळनात, ताका लागून ते एजिटेट जातात. आनी सरकाराक हें जाल्लेंच जाय. खरें म्हळ्यार एका तेंपार न्ही हांवें अश्यो एसेंब्ली पळयल्यात, एका तेंपार जेन्ना विरोधक सभाघर सोडून वतालो न्ही, सभापती विधानसभा बंद करतालो, परत 10 मिनटांनी ती परत चालू करतालो. कारण ऑपोजिशन ना जाल्यार एसेंब्ली कितें, एसेंब्लीची 2 जर चाकां आमी जर म्हणली जाल्यार एक ऑपोजिशन आनी एक सत्ताधारी, हें एकाच अशें लंगडत चलपी एसेंब्ली आमकां नाका न्ही. सो हें पळोवपाचें काम सभापती आनी मुख्यमंत्र्याचे दोगूय जाणांचें आसा की निमाणें. एक गजाल खरी की विरोधक सतत चमकोगिरी करतात, विरोधक सतत आपल्याला दुसऱ्याच पेपरांनी येवचें म्हणून आनी विशय दिसचे म्हणून सतत बोवाळ करतात. आनी हांवें म्हणलें तसो विधानसभेचो वेळ मोलादीक आसता, खूब ताजेर खर्च जाता. ताका हो खर्च तुमी जापो मेळोवपा खातीर करपाक जाय. डिमांड्साचेर जर तुमचे कडेन म्हत्वाचे प्रश्न आशिल्ले न्ही ताजेर सरकाराक धारेर धरपाची तुमकां संदी आशिल्ली. पूण तुका म्हणलें तशें मॅच्युरिटी ऑपोजिशनान दाखोवपाक जाय तशी सरकारान दाखोवपाक जाय. सो आयचे हे जे डिस्कशन आशिल्लें ते आमी हांगाच सोंपयतात. सो एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या विकान ज्यो घटना घडल्यो, जे म्हत्वाचे मुद्दे जे सभागृहान येयले ते आमी तुमचे मेरेन पावयले. आनी हे जे फुडल्या आठवड्याची जी अपडेट आसतली ती आमी अशीच घेवन येतले. तो पर्यंत पळयत रावात गोमंतक TV.